कोंकण कन्या एक्सप्रेसीचेर सोमारा फांतोडेर दरोडो पडलो। विनहर खेड हांगासर एकूण 11 पॅसेंजरांक लुटल्यात। टीसीकूय बुडयलो। एका प्रवाशान दिल्ले म्हायती प्रमाण सोमारा मध्यान राती ते फांतोडेर मेरेन खेड रत्नागिरी मजगती 3 ट्रेनीचेर दरोडो पडला। ह्या वाठारांत फाटल्या 2 म्हयन्यांत लूटमारीच्यो 60 केसी रजिस्टर जाल्यात। कोंकण रेल्वे पॅसेंजरांच्या सुरक्षेचो प्रस्न उप्रासला। सोमारा फांतोडेर 3:45 कोंकण रेल्वे खेड स्टेशना आयल्यान आशिल्ल्या विनहर ह्या ल्हान स्टेशनाचेर क्रॉसिंगाक राविल्ली। इतल्यान चोरांनी जनेलांतल्यान हात घालून मेळत तांच्या गळ्यांतली भांगरां ओडपाक सुरवात केली। रेल्वे भितर डब्यातूय ते टोळयेचे मनीस आशिल्ले। रातची म्हजी बायल न्हिदलेले 3:45 जाल्लो तेन्ना मागीर 4-5 लोक येयले। एक्चुअली तिंगा स्टॉप नासलेले, तिंगा ट्रेन रावलो। मागीर 4-5 जण येयले, सगळ्यांक फटाफट चैनी ओडपाक लागले। पुन्हा कांयच कळोंक ना। हांव तेन्ना मागीर फोन मारला पोलीस, कोणूच रिस्पॉन्स येवंक ना। टीसी येयलो, कोणूच येवंक ना। विनर रेल्वे स्टेशन विनर रत्नागिरीची पयली येतात, तितून कोणूच पोलीस कोणूच ना रातची। इतलो व्हडलो हे जालो। मागीर हांव मातशें गोवा गव्हर्मेंटा कडेन मागता की ते मातशें लोकांक त्रास जायना तशें करपाक। टोटल 11 लोकांची। आनी टीसी सुद्दां आतां मेळ्ळो म्हाका। टीसी सांगता 3 ट्रेनीन जाला रातचीच। त्याची बॅच नाव सारकें वाचूंक ना। ते टीसीचो बॅच नंबर 222 टीसीची नंबर, त्याची बॅच नंबर। ताका हांव कंप्लेंट केलो, तो म्हणपाक लागलो टोटल 3 ट्रेनीन चोरी जाला आज रातची। भायरसून लॉक केलो आसताले, दार ओपन करतालो तो ओपनूच जावंक ना। तो उपरांत मागीर ट्रेन सुटलो। मागीर मुखार येयलो हांव। मुखार 2 रत्नागिरी पोलिसांक कंप्लेंट दिले, कोणूच येवंक ना। मागीर टीसी भितर येवंक ना। आनी रत्नागिरी कंप्लेंट दिलो हांव। टीसीक सुद्दां मारला ते कोणी चोरपा येयल्ले पळय, ते टीसीक ऑलरेडी मारला। ते टीसीची बोट फोडला, तो रत्नागिरी कंप्लेंट दिला ऑलरेडी। मागीर प्लीज तुमकां हांव रिक्वेस्ट करता की हेची मातशें कितें करपाक। हे 2 म्हयने भितर टोटल 60 कंप्लेंट आहा म्हणटा। टीसी आपल्या तोंडान म्हाका सांगला। त्याची 222 नंबर आहा टीसीचो। म्हाका ताका तुमी विचारून हे करपाक। आनी पोलिसांक मातशें रेल्वे पोलीस CSF कांयच रिस्पॉन्स ना, कोणूच ट्रेनीन ना। आतां लोक येता गोव्यान येवपाक भोंवपाक येताय, मागीर तांकां मातशें प्रोटेक्ट करपाक आनी सेफ करपाक मातशें पळय। फाटल्यानसान येयला आनी ओडला म्हाका। ओडला म्हणून हांवें धरला तेच्या हातीन लॉकेट मेळ्ळें। लॉकेट ओडून तो घेवन गेलो धांवलो। खंय गेलो कांय दिश्टी पडोंक ना, राती काडकना। कोंकण कन्या रेल्वेत पॅसेंजरांक लुटपाचे गजालीची चौकशी सुरू आसा। असल्यो घडणुको जावंक नाकात म्हूण पुलीस टीसी हांकां अलर्ट केला। पॅसेंजरांनी सादूर रावंक जाय अशें म्हूण कोंकण रेल्वेचो मुंबय हेड ऑफिसाचो CPRO सांगता। कल कुछ घटनाएं घटी है कोंकण कन्या में ट्रिपल वन डाउन के अंदर। उसमें 2 लेडीज के चेन स्नैचिंग का मामला सामने आया है। और इस संबंध में हमने जो हमारे रेलवे सुरक्षा बल है उनको हमने इस बारे में कार्रवाई करने के लिए बोला है। साथ ही हमने हमारे जो टिकट चेकिंग स्टाफ है उनको भी हमने कंसर्न अथॉरिटी को बोला है कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए उनको भी अलर्ट रहने के लिए सभी को सूचित किया है। और साथ ही हम चाहेंगे कि जो पैसेंजर्स हैं वो भी कम से कम सचेत रहे इस तरह की घटनाओं को बचने के लिए। रेल्वेची सुरक्षा घट करूंक खंय यत्न चल्ल्या। कोंकण रेल्वे सुरक्षा दळ, RPF आनी सिव्हिल पुलिसां बरोबर मिळून चोरांचो बंदोबस्त करपाचो प्लान करता। इसलिए हमारे जो रेलवे सुरक्षा बल है वो जो पुलिस है, सिविल पुलिस, उनके साथ कोऑर्डिनेशन बनाए हुए हैं। क्योंकि ये जो इस तरह का जो मामला है ये सिविल पुलिस की हद में आता है, तो उनसे भी हम संपर्क बनाए हुए हैं कि इस तरह की घटनाओं को रोका जाना चाहिए। तो इसमें जो स्पेशली ये जो रत्नागिरी और गोवा के बीच में इस तरह की जो घटना हो रही है, तो हम पुलिस से भी वो RPF हमारा जो है वो कोऑर्डिनेट बनाए हुए हैं। चोरों को हम जल्दी से जल्दी पकड़े, मतलब ताकि इस तरह की घटना रुक जाए। अभी उसके लिए कुछ प्लानिंग हो रही है? हाँ, हम अलर्ट तो कर रहे हैं। हमारे RPF स्टाफ को भी अलर्ट किया है हमने, और टिकट चेकिंग स्टाफ को भी, और सिविल पुलिस से हमारा कॉन्टेक्ट बना हुआ है। एके वटेन सरकार ट्रेनी हाय स्पीड, हायफाय आनी लक्झरी करता, पूण रेल्वेच्या सुरक्षेचो प्रस्न अजून मेरेन तरी तडीक लागिल्लो ना। रेल्वे प्रवाशांची लूटमार आता कोकणात रत्नागिरी मेरेन पावल्या। कोकण रेल्वे हातूंतल्यान सुटूंक ना। रेल्वे पुलीस कंप्लेनी बरोवन घेवन मेकळे जातात। लोकल पुलिसांक पडिल्ले ना। रेल्वे प्रवास चल्ला राम भरोसे। प्रुडंटा खातीर अमर पाटील।
मायनिंग केशींत दिगंबर कामती बरोबर आदलो मायन्स डायरेक्टर अरविंद लोलयेकार आनी मायन्स खात्याचो टेक्निकल स्टाफ A.T. डिसोजा हेय अटकपूर्व जामिनाक गेल्यात. पणजेच्या स्पेशल कोर्टांत कामतीक 9 जून मेरेन थाकाय. जाल्यार लोलयेकार आनी डिसोजाचे अटकपूर्व जामीन अर्ज कोर्ट 14 जूनाक सुनावणेक घेतले. SITन इन्व्हेस्टिगेशन ऑफिसर बदलिल्ल्यान जाप दिवंक प्राज मागलो. मायनिंग केशीन आदलो मायन्स मिनिस्टर आनी मुख्यमंत्री आमदार दिगंबर कामतीचो अटकपूर्व जामीन अर्ज सकाळी पणजे खासा कोर्टान सुनावणेक आयलो. दिगंबर कामत सध्या अंतरीम जामिनाचेर आसा. कोर्टान दिगंबराच्या आदवोगादान रिजॉइंडर फायल करपाक आनी वेळ मागलो. ताका 5 जून मेरेन जापेक प्रास दिला. अर्जाचेर निर्णायक सुनावणी 9 जूनाक जातली. तो मेरेन दिगंबर कामतीक अटक जावची ना. As far as the matter of Digambar Vasant Kamath is concerned, anticipatory bail application number 72 of 2017, we have already filed reply in the matter, and the matter was fixed today for rejoinder on behalf of the applicant. They have sought time, and the matter is fixed on the 5th of June for their rejoinder. Thereafter, the matter is most likely to be argued on the 9th of June. Okay. As far as Digambar Vasant Kamath is concerned. आदलो मायन्स डायरेक्टर अरविंद लोलयेकार आनी मायन्स खात्याचो टेक्निकल स्टाफ A.T. डिसोजा हे अरेस्ट जायत म्हूण अटकपूर्व जामिनाक गेल्यात. आज सुनावणी जावपाची आशिल्ली, पूण मजगती SITन इन्व्हेस्टिगेशन ऑफिसर बदलला. ताका लागून SITन प्राज मागलो. कोर्ट आतां हे अर्ज 14 जूनाक सुनावणेक घेतले. As far as the other two matters are concerned of Agnello Arvind Lolayekar 87 of 2017 and Agnello D'Souza. In these matters, since the investigating officer has been changed, now Dattaguru Sawant is the new investigating officer, he required time for preparation of the reply, and the reply has to be vetted. So we have sought time in both these matters, and the matters have been fixed for our reply in both these matters on the 14th of June. Thereafter, the matter will be argued. हे केशीन दिगंबर कामतीक 9 जून मेरेन तरी थाकाय आसा. तो मेरेन तरी ताका अरेस्ट करपाक मेळची ना. आदलो मायन्स डायरेक्टर अरविंद लोलयेकार आनी डिसोजाचे कितें ते 14 जूनाक थारतले. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकिक शिलकर आनी चेतन कवस. दाबोळे डॉमेस्टीक आनी इंटरनॅशनल फ्लायटींक कॅटरिंग सर्व्हिसीस दिवपी कंपनी अचानक बंद केल्ल्यान 34 कामगार बेकार पडले. सगळे तडकाफडकी घरा. तातूंतले थोडे जाण गेट गव्हर्मेंट ह्या कंपनीक गेली 22 वर्सां काम करपी आसात. कामगारांक कसलीच सुविधा ना ती ना, सेटलमेंटूय ना. तांचो खंय पगार सुद्दां दिनासतना तांकां घरा धाडल्यात. कामगारांचेर सध्या मोठें संकट आयलां. लाल बावटा आमकां भायर उडयले लॉक घालून आनी आमी गरीब मनशां भाड्यान रावता. आमची भुरगीं कामां आसना कांय ना, आनी मागीर काय घोव ना, कोणा हें ना, काय ना. आमी भाड्यान रावता. हे भाशेन आमकां भायर उडयले. 20 वर्सां जाली काम करता, नोकरी करता. कितें सांगला कंपनी कंपनी बंद करता म्हणून सांगलें. लेटर मारला न्हू. तुमकां काय दिवना ना, काय दिवना. आमकां सॅलरी सुद्दां दिवना. आमकां हांगा 20 वर्स जाला आमी काम करता हांगा, आनी कंपनी आतां 27 नोटीस मे म्हयन्याक गेले ते एप्रिलान कंपनीन हांगा नोटीस मारला की मे 27 आमी बंद करता म्हणून कंपनी. आनी मागीर आमचे सगळे डिसिजन आसले लेबर कमिशनरान. आमचे युनियन आनी लेबर कमिशनराचे मिटींग जाल्ले, आनी लेबर कमिशनरान सांगलेले 27 बंद करनाका कंपनी, तांकां भितर वचून दी कामगारांक अशें म्हणून कंपनी एका लेबर कमिशनरान कंपनीक लेटर केला. करा आसतना त्यांनी 27 हांगा येवन लॉक मारला आनी आमकां कोणाक भितर घेवंक ना. आमी भितर वयताले, सेक्युरिटी सांगपाक लागलो तुमकां भितर घेवपाक जायना म्हणून सांगला. आमी विचारले कोण सांगला बाबा तुका आमकां भितर घेनाका म्हणून. तो म्हणटा जॉन देसाई म्हणून मॅनेजर, त्यांनी सांगला तुमकां भितर घेनाका अशें आमकां ऑर्डर दिला, तुमी भितर येनाका म्हणून तेंच्यांनी लॉक मारला. आनी आमकां 20 वर्स जाले आमी काम करता, आनी हांगा लोकांक कोणाक 50, 45 इयर, 50 इयर्स जाला.
ते आता कामगार खंय वयतले, तांकां काम ना काय ना आणि आमचे सॅलरी बी दिवंक ना. इतल्या दिवस काम केल्यानंतर कांयच पेमेंट बी नाही काय ना. आता स्कूल चालू जालें, फीस भरपाक, बॅग हाडपाक आणि कितें बुक्स हाडपाक आणि रमजान ईद जालें, आमी उपास रावपाक, आमकां बाजार करपाक या कांयच घरां कडेन रेशन काय ना. आतां आमी उपास रावन बी वतान आमी पडला हांगा. उपास जावन कितें जावन आमच्या फुडल्यांक कितें बरें जाता म्हणून आमी रावला हांगा. गेट गव्हर्मेंट आमकां मोडून गायल्ले हांगा. कितें करून आयोचे हेल्प लागून आमी रावला हांगा. तेंच्याच आतां उपकार जावपाक जाय आमकां. Give it break.